एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशे आसा तुम्ही? तो फाल्यां आसा क्रिसमस, तो तेजी तयारी चालू आसा. तो सकाळी आमी गेलेले टेम्पलान, तो तुम्ही व्लॉग पयला आसतलो. तो तयारी अशी म्हणजे कांयच जावंक ना. सो सांजचे आता 7 सुमार हांव व्लॉग स्टार्ट करता. सो चेराक न्ही पयलीं कवर घालया म्हटलें आनी हे कवर न्ही हांवें लास्ट इयर एमेझॉनासून ऑर्डर केल्ले आनी खूब आवडलें म्हाका आनी क्वॉलिटी सामकें बेस्ट आहा कपड्याचो. तो क्रिसमस जाली की न्ही हांव हें काडून दवरता, अशें डेली यूज करना आमी. तो म्हाका ते न्ही मेळात नासले कवर, खंय आसलेले कोणाक खबर. ते कवर आनी लायनर हांवें खंय दवरलेले न्ही म्हाकाच याद ना. हांवें लास्टाक न्ही सोदून सोदून न्ही म्हाका मेवलें मागीर. आतां चिंतलें की बरें एका सांबाळून एकूच कडेन दवरया म्हणून. मागीर म्हाका न्ही याद उरना खंय दवरलें बीन जालें. तो पळयात कवर म्हणजे चेराक न्ही हांवें कवर बी घालून जाल्लें आसा. आनी टेबल लायनर हेंय हांवें लास्ट इयरूच हांवें हांगसून डेल्फिनसून हाडलेलें. ओके, आनी ते घालया म्हटलें. आनी हांवें चिंतलेलें की रियल फ्लावर हाडून दवरया म्हणून मदीं. तो आमची यूट्यूब फॅमिली येयल्ली न्ही, मरियाना कास्ट्रो, तिणें म्हाका एक बरेंशें ते पळय वाज दिला, पॉट फ्लावर, ते दवरया म्हटलें. ओके, ते बाकी सगळें काम म्हणजे जाल्लें आसा. सो आतां हांव दवरता क्रिसमस क्रीब. आनी हें आसा आमचें क्रीब जें तुमकां सांगलेलें पळय न्यू हाडलां म्हणून. श्रवताक न्ही क्रीब खूब आवडलें, सो तेणें घेतलें. आनी म्हाज्या हांगासर पळयात नाचणी ग्रो जावपूच ना. सो मम्मी म्हणपाली मस्टर्ड सीड्स घाल म्हणपाली, जातलें म्हणपाली. सो मागीर हांव न्ही मस्टर्ड सीड्स घालतलें. आनी मदीं न्ही हांवें हांगा रेंव घातला. ओके, आनी आतां सगळें हांव ते बारीक बारीक मुर्त्यो बीन आहा पळय, स्टॅच्यूज बीन, सगळे दवरतले. आनी बेबी जिजस न्ही रातचे 12 दवरतले. ओके, सो बरी दिसता म्हाका क्रिसमस सेलिब्रेट करपाक, एक उमेद कशें. आनी घरान कोण नासलेले, भुरगे बीन न्ही गार्डनान खेळपाक गेल्ले. सो म्हटलें तेमी येवचे पयलीं बेगीन करया, नाजाल्यार न्ही आमकां बोवाळ आसता सारको. सो हें पळयात ऑलमोस्ट जाल्लेलें आसा. आनी हें हांवें आर्टिफिशियल प्लांट्स आसता पळय ते हांवें एमेझॉनासून ऑर्डर केल्ले. तशें एक फाटल्यान लावया म्हटलें, मातशें बरी दिसता न्ही ग्रिनरी कशें. ओके, झाडां बीन आसल्यार मातशें बरी दिसता. सो हें आसा म्हाजें लूक क्रिसमस क्रीब फायनल जाल्लो आसा. मागीर हांव बेबी जिजस दवरतलें. सो चिंतलें की कॅन्डल्स बीन हांवें हाडलेले ते आतां दवरया. आतां लावचें ना हांव, 12 सुमार हांव लावन दवरतलें. सो हें सगळें करून म्हाजें जाल्लें आसा. आनी हांगासर भुरगीं बीन येयल्लीं आसा गार्डनांतल्यान खेळोन, आनी भयण न्ही म्हाका हेल्प करता. सो चिंतलें की रातचें सगळें प्रिपरेशन करून दवरया, जें मॅरिनेशन प्रोसेस आहा पळय तेंच करून दवरया. चिकन बिर्याणी करतले, अफगानी करतले. आनी सुंगटां हाडला. सुंगटाक न्ही बरें मसालो लावन न्ही रातचें लावन दवरया म्हटलें, कित्याक जितलें बरें ताका मसालो लागतले पळय तितलें तें फ्राय बरें जाता. आनी भुरग्यांक न्ही अफगानी चिकन आनी हें तो बिर्याणी न्ही खूब आवडटा भयणीच्या भुरग्यांक. सो चिंतलें की तेंच करया म्हणून. ओके, तो हांगासर सगळें करून घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां. चला, ऑलमोस्ट सगळें जाल्लेलें आसा. जालें म्हणजे मॅरिनेशन प्रोसेस जाल्लेलें आसा. दाखयता तुमकां. सो हें आसा बिर्याणीचें आनी हें आसा अफगानी. आनी हें कितें गे? सुंगटां पळय मसाला लावन दवरला. प्रॉन्स नॉर्मली जे मम्मी करता घरा मसाला पळय तोच मसाला. आनी आतां जेवणाक थोडेशें सुंगटां फ्राय करता आनी थोडेशें चिकन फ्राय करता. हें आसा मटन करी, मटन केलेलें. सो ताका लागून थोडें चिकन आनी हें आसलेलें प्रॉन्स हाडलेलें न्ही, तर तें भुरग्यांक फ्राय कर म्हटलें. सो जालें म्हाजें 12 पर्यंत बसतलें हांव, 12 पर्यंत. कित्याक ते 12 मागीर ते बेबी जिजस धरून जाय भितर, ताका लागून. आनी शिव आतां येयला. हें पळयात, हाय म्हण. हां, सो जेवपा येयला आनी वचूंक जाय परत. चालू आनी चर्चीन होली फॅमिली चर्चीन चालू आसा. सो आतां जेवपा येयला तो, जेवन परत वयतलो. आनी खंय आहा होली फॅमिली एक आसा म्हापसा, जेएमजी हॉस्पिटल थंयसर एक आसा, क्लोजिओ होम्स म्हणून थंय एक आसा. फाल्यां क्रिसमस न्ही ताका लागून तो सगळें घालून येयला तो. कित्याक ताका आयज तो लेट येतलो घरा. कितल्यांक येतलो? 2 जातले दिसतांनी, 1:30-2 जातले सगळें सामान काड म्हटलें सर. ओके, सो म्हटलें आनी म्हाजें क्रीब जाल्लेलें आहा रेडी. मागीर 12 ते दवरतलें. सो जेयतलें आमी. जेवून न्ही मागीर म्हाका हांव करतलें केक. एकूच करतलें हांव केक. अशें हांव 2-3 करता पण तें जायना करपाक. सो केक करतलें हांव. दाखयता तुमकां हांव. ती रेसिपी हांव शेअर करता. केक आनी कॅरमल पुडिंग करतलें, तेंय तुमकां हांव शेअर करतलें. ते म्हणटा पळय जेवन घेवया. 10 जालीं हांगासर रोज. इमी मंडळी बसला पळय. भाऊजी बदोळच्यान कितें पळोवपा नाका, सॉंग लायला आनी नाचतात ती गायना रे. बरें एन्जॉय केलें. ओके, चला आमी जेवन घेता आनी मागीर तुमकां हांव रेसिपी शेअर करता. ओके, चला. सो जालें आमचें जेवण बीन. सो आतां न्ही हांव केक करता. केक न्ही हांव म्हणजे एक घालून करतलें हांव. ते फाल्यां वेनसडे न्ही आमगे खातात नॉनवेज बीन ताका लागून. सो अंडा म्हणजे ताती घालून करतलें हांव. ते ताती घालून केलें न्ही केक मातशें बरें जाता, सॉफ्ट बरें जाता. सो हांव 2 करतलें केक. एक तुमकां दाखयना हांव. एक ते हांव एगलेस करतलें
आणि एक आते विथ एग करतले. ओके दाखयत तुमकां चला. सो बावलांक घालता 2 एग. सो आता घालता हांव 1 टीस्पून वनिला एसेन्स. सो आता न्ही हांव हे बीट करून घेता जस्ट एक 1 मिनिट. सो आता न्ही हांव घालता शुगर. शुगर न्ही आमकां घेवंक जाय हांगा 2/3 कप म्हणजे 1/3 कप हा पळय हांवें 2दा घेतला. ओके शुगर घालता हांव. आता ताका परत न्ही बीट करून घेवंक जाय. मातशें न्ही हे फॉर्म येसर न्ही ताका बरें बीट करून घेवंक जाय. सो आनी थोडे बीट करता. सो आता घालता हांव 1/2 कप ऑयल. आणि ऑयल घालून न्ही आमकां 1 मिनिट न्ही हे बीट करून घेवंक जाय. सो आता न्ही एक चाळणी घेतला हांवें. आता तातूंत घालता 1 कप मैदा आणि 1 टीस्पून घालता हांव बेकिंग पावडर. सो हेका न्ही मातशें गाळून घेवपाचें आणि इल्ले इल्ले गाळून न्ही ताका मिक्स करपाचें. सो पयलीं न्ही हे मिक्स करून घेता. सो उरलेले हा पळय ते गाळून घेता आणि बरें हेका न्ही मिक्स करून घेता. सो हे पळयात हांवें बरें मिक्स करून घेतला आणि मातशें न्ही बॅटर जे हा पळय खूब थीक जाल्लेलें आसा. आतां हितून घालता हांव दूद. दूद न्ही हांगासर घेतला हांवें 1/4 कप. सो पयलीं इल्लें घालता आनी मिक्स करून घेता. सो हें पळयात हांवें दूद न्ही 1/4 कप घातला आनी हेका बरें मिक्स केलां. हें पळयात परफेक्ट जाल्लें आसा. सो हांगासर न्ही हांवें 3 पळयात ऑयल लायला आनी ताका हांवें मैदा डस्ट केला की म्हाजे न्ही बटर पेपर ना ताका लागून. सो आतां हें घालता हांव बॅटर. सो मातशें न्ही टॅप करून घ्या. दवरला हांवें प्रीहीट करपाक 10 मिनटां प्रीहीट करतले. मागीर 160 डिग्री न्ही एक 35 to 40 मिनिट्स हांव केक बेक करतले. ओके मागीर डायरेक्ट तुमकां फायनल दाखयता. ओके चला. सो 12 जाल्ली आसा आनी तुमकां सगळ्यांक विशींग यू मेरी क्रिसमस. म्हण विशींग यू मेनी मेनी क्रिसमस. मेरी क्रिसमस रे. सो 12 जाली न्ही अजून म्हणजे काय काम जावना. केक दवरला हांवें बेक करपाक. सो 12 जाली. सो बेबी जिजस पळयात ताका दवरता हांव भितर. घे एक पप्पी दी मरे. ओके हांगा दवरता. क्रिसमस क्रिसमस क्रिसमसाची वाट पयले येयले क्रिसमस. हे पळयात बरी दिसता न्ही. ओके सो हांगासर न्ही हांवें 2 एक हांव घालता. ओके तूं लाय. कॅन्डल लायला कित्याक आनी लायट बी कांय ना न्ही. सो एटलिस्ट कॅन्डल तर लावया. लावू न्ही. घे रचू लायता खंय थंय राव शीत. हां सावकास लाय. हां पुरो 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 पुरो. येस हां पुरो पुरो पुरो. म्हाका आतां हें करूंक जाय कितें तें पुडींग करूंक जाय. जातलें रोखडें जातलें पुडींग. विदाउट अंडा टेस्ट करूं. सो शिव आतां वयतलो. कितलो वयतलो तूं आनी सोंपले कितें वयतलो कित्याक आकाशांनी 12:30 मास सोंपता खंय तें. ओके सो केक दवरला. ओके बेगिना बेगिना हांव ते बेक करता आनी पुडींग तुमकां हांव रेसिपी शेअर करता. ओके चला. सो आतां आमी करया कॅरेमल पुडींग. सो पॅनाक घालता हांव 1/4 कप शुगर. तातूंत घालता 3 व्हडलो चमचो उदक. आतां हें न्ही शुगर न्ही आमकां बरें मेल्ट जावंक जाय आनी कॅरेमला जातलें म्हणजे मातशें ब्रावन जातलें. आनी लो फ्लेमीन न्ही हेका बरें मिक्स करत रावात आनी मातसो टायम लागता हेका कॅरेमलायज जावपाक. मातसो म्हणजे ब्रावन जातलो. ओके सो हें करून घेता आमी दाखयता तुमकां. सो कंटिन्युअसली न्ही अशें मिक्स करत रावात आनी हाय करनाकात. फ्लेम लो आसा न्ही. सो हें पळयात बरें कॅरेमल जाल्लें आसा आनी चड ताका हांव ब्रावन करचें ना कित्याक मागीर तें न्ही खाताना न्ही मातशें कडू लागता. सो ताका लागून हें जाल्लें आसा. आतां ताका आतां एक टीन आहा न्ही तितून ताका ट्रान्सफर करता. सो हें हांव पळय आतां हितून घालता.
आनी रोखडेंच ताका न्ही हें करपाचें अशें स्प्रेड करपाचें रावप ना नाल्यार कितें जातलें बरं तें घट जातलें. सो हें पळयात जाल्लें आसा. आतां हेका न्ही सायडीन दवरूंक जाय. आतां करूया आमी फुडलो प्रोसेस. सो पॅनान न्ही हांवें 2 कप दूद घातला. आतां तातूंत घालता 1/3 कप शुगर. सो आतां न्ही मिडियम फ्लेमान न्ही हेका बरें बॉयल करून घेवंक जाय आनी मातशें दूद न्ही थिकनेस येवंक जाय दुदाक. ओके सो मिडियम फ्लेमीन हेका बरें बॉयल करून घेयात. सो हें पळयात दुदाक न्ही बरें बॉयल येवन जाल्लें आसा आनी मातशें दूद न्ही मातशें थीक जाल्लें आसा. ओके तो हें जाल्लें आसा. तो आतां न्ही हांव गॅस बंद करता आनी हें न्ही मातशें बरें थंड जावंक जाय. ओके आतां खूब गरम आहा हें हेका मातशें थंड जावपाक दवरुया. सो हांगासर न्ही हांवें 2 तांती घेतला. आतां ताका बरें अशें मिक्स करून घेया म्हणजे मिक्स करून घेयात. सो आतां हें वनिला घालता. वनिला न्ही मागीर थोडेशें आसा सोंपलें म्हाजें बस इतलेंच आहा. ओके सो मिक्स करून घेता आनी दूद न्ही हांगासर बरें थंड जाल्लें आसा. दूद घालता. सो बरें हेका मिक्स करून घेयात. सो आतां न्ही हें मातशें गाळून न्ही घालूंक जाय हितून मिक्सचर. हें पळया जाल्लें आसा. सो हें पळयात एल्युमिनियम जे फॉयल आसता पळय तितून ताका रॅप केला हांवें हांवें न्ही हांगासर हांवें उदक दवरलां मातशें गरम जावपाक. मागीर आमी ताका स्टीम करुया. सो हें पळयात उदकाक न्ही बॉयल येयल्लें आसा. सो आतां आमी दवरुया आनी एक हाफ एन आवर म्हणजे 30 मिनिट न्ही आमकां हें बेक करूंक जाय म्हणजे ताका कूक करून घेवंक जाय. सो जालें म्हाजें सगळें करून केक जालें आनी पुडींग जालें आनी कप केक करूना हांवें. शिव म्हणपा लागलो तें कित्याक करता करूं म्हणपा लागलो. करूं ना हांवें पुरो जालें टायमूय जालो. दाखयता तुका कितलो जालो तो टायम. तो टायम जालो 1:30. सो ताका लागून शिव म्हणपा लागलो तो करनाका पुरो एकूच केक. जस्ट शिव गेला आतां सोंपलें खंय तें चर्चीन सोंपलें खंय तेजें सामान बी हाडपाक गेला. ओके सो पुडींग केक न्ही तुमकां सगळें हांव फाल्यां दाखयता. ओके सो सगळें जाल्लें आसा आनी दनपार न्हिदलेलें न्ही ताका लागून मातशें बरें जालें. तुमकां झेम येयना ताका लागून. सो जालें सगळें क्लीन करता मागीर किचन मागीर वचून न्हिदता. ओके तो चला परत तुमकां एकदां म्हणटा हांव. ओके विशींग यू मेरी क्रिसमस. ओके तो चला आनी ऋत्वीक बी सगळे जाण न्हिदला सर. ओके तो चला हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात. तो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओन. टील देन बाय टेक केअर. सो आयज न्ही एक बर्थडे आसा तांकां विश करता. सो नांव आसा लिओरा मदेरा. विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देव तुजें हेल्थ बरें दवरचें हांव हें देवा कडेन मागता. सो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे लिओरा मदेरा. Happy birthday and many blessings to you. May God make all this come to happy birthday. चला बाय. Bye.